प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देखून आमी वाचता ते नेहमियाचो ग्रंथ तुम्ही वाचून पळयल्यार तुमकां कळटा. प्रेज द लॉर्ड. इस्रायल परच्या गुलामगिरीक व्हरून येताना तांकां मागीर थंयतावन बंदडेतावन सुटोवन प्रत्येक ते जेरुसलेमाक येता आसतना जेरुसलेम सगळें मोडून पडिल्लें पळयता. प्रेज द लॉर्ड. सगळें पिटो केल्लें जेरुसलेम. एकूच एक तांचे दारवटे नातल्ले, एक ते वोण दिनातल्यो, तांचे कितें बायलान घाल्ले ते दोरो कितें आसा तें पुरा कंचे ना पागोर तो सगळो कसो लावन घाल्लो. प्रेज द लॉर्ड. आनी ते येवन नेहमियाक मेळटा. नेहमिया रायाच्या आस्थानांत आसता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. रायाक कान जेवण दिवचें काम ताचें आनी थंय येता आनी तो लोक रडून सांगता नेहमियाक जेरुसलेम सगळें पाड पडलां. पयलो अध्याय 4 वाक्य नेहमिया कालें करता पळया आयकून. प्रेज द लॉर्ड. आज नेहमिया कितें करता पळय तें काम आमी करीचें. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. कित्याक आज तुमच्या कोणाचें भुरगीं भायर नान जावंक पुरो पूण दुसऱ्यांची भुरगीं आमचींच भुरगीं म्हणून लेखून आमी नेहमिया बरें आज मागणें करीचें. प्रेज द लॉर्ड. नेहमिया प्रवादीचें पुस्तक पयलो अध्याय 4 वाक्य तशें मागणें पळया नेहमियाचें कशें तो मागता आनी कितें तो करता मुगल्या ताच्या जिवितांत. नेहमिया कशें तो लोकांक बचाव करता, कशें जेरुसलेम सगळें बांदून दिता तांकां. ही खबर आयकून तांणी येवन सांगलें जेरुसलेम सगळें पाड पडलां, आमकां कितें वस्ती करूंक ना, कितें सेक्युरिटी ना, सगळे ताच्या पागोर कसो लावन घाल्यात, एक्की दारवटो ना, सगळे तुटून पडल्यात. ही खबर आयकून हांव सकला बसलो आनी रोडोवंक लागलो. जायते दीस हांवें रुदान केलें. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. पयले सुवातेर ताणें घालें गेलें सकला बसलो, दुसरें रोडोवन लागलो, तिसरें रुदान केलें. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. 3 संगती ताणें केल्यो पयले. प्रेज द लॉर्ड. ताचे उपरांत तो राया कडसून येता आनी राया कडेन रजा मागता. म्हजें सगळें शार लुटून सोडलां, म्हजें शार सगळें जेरुसलेम सगळें पाड पडलां, तें म्हाका परतेक बांदूंक वचोंक आसा, देखून म्हाका परवानगी दी आनी म्हाका लेटरां दी. कित्याक म्हळ्यार हरी एक गांव पाशार करतना ताणें लेटर दिवका रायाचें. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आनी तो चलता, परवानगी ताका मेळटा राया तावन आनी तो चलता आनी ताका रजा आसली खाली 52 days. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आनी त्या 52 daysनी नेहमिया वाचा तुमी घरा वचून बारी इंट्रस्टेड. देव कशें ताचे सांगता काम करता नेहमिया ओट्टू. सगळें ते 52 days भितर दिसां भितर सगळें शार तो बांदता, दारवटे पाटी करता. 52 दिसां भितर येद व्हडलें शार बांदून सगळें काम करून तो पाटी रायाच्या रावळेरा पाटी येता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. जावंक पुरो आज कितें पुरा हे क्रायसिस येवन जावंक पुरो हे झुजां वरवीं जायतीं राष्ट्रां नास जाल्यात. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. ह्या नासाच्या वाटेर आसात पूण देवाक ती रिबिल्ड करूंक जर तुजे तोलो हे म्हजे तोलो एक मनीस त्या गांवांत आसा जाल्यार, त्या राष्ट्रांत आसा जाल्यार तुजे खातीर ते सगळे राष्ट्र बांदून तुका पाठी दितलो देव. इट इज द पावर ऑफ गॉड. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देखून आमी सुरू कालें करचें, प्राजीत करचें, दुसरें रुदान करचें, तिसरें मागणें करचें, चवथें काम करचें. प्रेज द लॉर्ड. काम केल्या शिवाय जायना. नेहमिया उठता आनी ताच्या गांवाक वता आनी ते सगळें 52 दीस हैदराबादांत एकलो पास्टर आसा आनी तो पास्टर नेहमियाचें पुस्तक वाचून ताका एक जागो मागता तो. प्रेज द लॉर्ड. सगळ्यांक रितीर सेंटर आसात, म्हाका कांय ना, देखून म्हाका एक जागो दी. सगळें शार तुजेंत. हैदराबाद येद व्हडली सिटी, ती तुजीच सोम्या, म्हाका जाय जाल्लो जागो तुका दिवंक जाता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आनी ताका सिटी भितर 3 एकर जागो फ्री दितात. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या जाग्या खातीर नेहमिया पुस्तक वाचता आनी नेहमिया समया तुवें 50 दिसांनी ते जेरुसलेम बांदूंक सकत दिल्ली तर म्हाका 52 दिसांनी एक रितीर मंदीर दी बरोवन म्हाका कंप्लीट करूंक करपा दी. प्रेज द लॉर्ड. आनी सदां येत नेहमिया प्रवादी पुस्तक ती 3 फावटी वाचता काय सकाळी दनपारां सांजेर नेहमियाचें पुस्तक वाचून वाचून 52 दिसां भितर ताचें रितीर मंदीर बांदून संपूर्ण तरान ते जाता. त्या रितीर मंदिरा भितर बसची कॅपॅसिटी 1 लाख. प्रेज द लॉर्ड. तुमी जाल्यार पळयत हैदराबादान
प्रेज द लॉर्ड. 52 डेसांनी 1,00,000 लोक भितर बसचे बरी ते व्हडले देवाचे मंदिर बांदून जाता ताचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी ते सेंटर कोविडा टायमार ताणें हॉस्पिटल केल्ली, फ्री दिल्ली आस्पत्री. सगळे कोविड असल्या लोकांक ताच्या सेंटरान ताका वस्ती करूंक दिल्ली आनी तांची सेवा केल्ली त्या पास्टरान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तोय काय नॉर्मल मनीस न्ही, एक डॉक्टर. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही युट्यूबार ताची गली चॅनल पळय, चॅनल आसा, ताचे सेंटर आसा. 24 hours 365 days रेतीर चलतात ते. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया मगच्या भाव आनी भयणी, ते नेहम्याचें पुस्तक तितली सक्तेवन जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. कशें देवाक नेहम्यान उपयोग केलो एक ताचें शहर बांदच्या खातीर. देखून ही शारां पळया आमी 1990 त्या वेळा कुवेट अटॅक जाल्ले. कुवेटान आमी आशिल्ल्या सगळें कुवेट नास करून उडयल्लें. आमी पळयलां ते जाग्यार. आमी लास्ट मुसर आशिल्ल्या, लास्ट एम्बेसींत आमकां एनावन्स करून आमकां भायर काडिल्ले. आमी जॉर्डन वचून जॉर्डनांतल्यान स्विझर्लँडांत बंबय आमकां पावयल्ले. आमी त्या टायमार ते आशिल्ल्या सगळें कुवेट नास जावन आशिल्लें. पूण 6 म्हयन्या उपरांत ते पाटींग कान गेल्या उपरांत 6 म्हयन्या उपरांत कुवेट पळयल्यार ताच्याक एक डबल जावन तांणी बिल्डअप केल्लें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमी येताना कितें कुवेट आशिल्ले, 6 म्हयन्या उपरांत आमी पाटी येताना कुवेट दुसरें जालां, दुसरें जालां. तितलें आज कुवेट कितलें वयर पावलां. प्रेज द लॉर्ड. देखून म्हाकाच्या भावांनी भयणी, आमी केदाळे करूंक नसो. आमी केदाळे तें दुखान तांत बसून पूण आमी बायबल वाचून देवाचें उतर एक वाचून आमच्या जिवितांत आमी प्रॅक्टीस करून मुखार वता आसतना आमची कामां सगळीं देव आमकां करून दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून त्या वेळा तुमकां समजता देव तुमच्या संगत जियेता. तूं आनी तुजो देव एक जावन आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी एकसुरी न्हय, आमी दोगी एक जावन आसा. हांव आनी म्हजो बाप एक जावन आसा. हांव आनी म्हजो जेजू एक जावन आसा. हांव आनी म्हजो पवित्र आत्मा एक जावन आसा. तेगी म्हजे थंय जियेतात आनी हांव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमी 4 जाण सांगाता जियेता. असाद जाल्लें खंयचेंच ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. निर्गमन पुस्तक आमकां सांगता 32 अध्यायांत 7 वाक्यां आमी मुखार वाचून या. 14 म्हणसर निर्गमन, एक्सोडस चॅप्टर 32 verses 7 to 14. 7व्या अध्यायात 32 अध्याय 7व्या वाक्यात आमी मुखार वाचया. पळया. तेन्ना सर्वेस्परान मैसेक म्हळ्यार आतांच सकला देव, कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडली परजा पातकाक पडल्या आनी तिणें म्हजे तिरस्कार केला. प्रेज द लॉर्ड. आज कित्याक मनीस देवाक अजुनूय वळखना, मनीस देवाचें आराधन करना, मनीस देवाची स्तुती करना, मनीस देवाचे उतार विसरून गेला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मस्त जावन पळयता आमी आपल्या ग्रेस्तकायेचेर पातयेनी दवरून जियेतात. ग्रेस्तकायेचेर पातयेनी दवर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून मागीर पळया मुखार वसा. हांवें तांकां दाखयली वाट तांणी तुर्तान सांडल्या. कितल्या बेगीन तांकां हांवें आपोवन हाडलें, तितले बेगीन म्हजी वाट ताणें सांडून गेल्या. पळया कितले बेजाराची उतरां देवाचीं. पळया म्हजे कडेन उलयता आसले स्पर्देव. मागीर म्हणटा भांगाराचें वास्त्र करून आनी ताची स्तुती केल्या आनी मुखार ताका तांणी भली भेटयल्या. तितले मात न्हय, तांणी म्हळां ओ म्हजो देव, ए इज्रायला, तुका इजिप्तांत तो भायर काडलो तो. प्रेज द लॉर्ड. इजिप्तांतले भायर काडलें कोणें? देवान. पूण आतां पुजा कोणाची करतात? एका वास्त्राची. ताणें आमकां भायर काडलें म्हणून. पळया इस्रायल परसा कितले पटी देव तांकां गुलामगिरीतून भायर हाडटा. देवाची एक पटी आराधन करता, देवाची स्तुती करता, बली भेटता, पुरो वाक्य म्हणटा. मागीर इल्ले तर मन प्रत्येक दत्त देवाक विसरून वता. देखून सरस्पर देव मैजे उपरांत कितल्या प्रवादींक धाडिल्लें पळया घडितां. व्हडले व्हडले प्रवादी आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. और एक सांगता त्या मनशांक पातकांतले भायर काडच्या खातीर. और एक मनशांक आज आमकां पदकांतले भायर काडच्या खातीर प्रवादीक धाडूना. बगर आपल्या पुताक जेजूकूच आमकां धाडला. ह्या पदकांतून आमकां मेकळें केलां. ताणें सांगले सुटका दिल्या आमकां. ताणें संपतलें म्हणा. एवरीथींग इज फिनिश. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळें तावन आमकां सुटका दिल्या. पूण आजुनूय आमी त्या पदकाचे गुलाम कित्याक रावचे हांवें? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. चिंतून पळया मगच्या भाव आनी भयणी. सर्वेस्परा मैसेक म्हळें ही परजा
कितल्या धारून काळजाचे म्हणून हांवें पळयलां. देव सगळें पळयता. तुजें काळीज कितलें धारून आसा, किंवा तूं कितलें स्टबन आसाय, कितले तुजी वडविकाय आसाय, कितले तुजे गर्व आसा, कितले तुजो अहंकार आसा. मनीस पळयना जावंक पुरो, पूण देव पळयता. प्रेज द लॉर्ड. इस्रायल सगळ्या परजेक ताणें पळयलें आनी तांचे ते असले धारून काय मुखार म्हणटा म्हाका म्हजे इतल्याक सोड. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक देव त्या इस्रायल परजेक नाश करूंक विसरला, पूण मैसे मदें पडला. आतां तुवें इजिप्तांतले तांकां कित्याक भायर काडली? तुवें तांकां कित्याक पियोंक उदक दिलें? तुवें कित्याक तांकां मान्ना दिलें? कित्याक तुवें तांकां लावे दिले? आतां कित्याक तूं तांकां लागाड काडूंक विसरलाय? वाद विवाद जाता मैसे आनी देवा मदें. देखून देव सांगता म्हाका सोड सोड एक सोड. प्रेज द लॉर्ड. तूं म्हाका म्हजे इतल्याक सोड. म्हजो क्रोध तांचेर पेटतलो आनी हांव तांकां ग्रास येतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आज कितें म्हाका भावांनी बहिणी संवसारांत घडटा ताका हें एक कारण जावन आसा. मनशाच्या पाताक विपरीत जाला. मनीस आपल्या खोटेपण वळखून कान घेना. मनीस आपल्या गर्व अहंकार पडून बाडाय उलोवन आपलीच वडविकाय. जर देवान तुका ग्रेस्तकाय दिनातली जाल्यार तुका ग्रेस्तकाय खंय तावन आसती. हालेलुया. आमी म्हणचे जर तुमकां हातपायाक भलायकी दिनातली जाल्यार तुमी गळचें खंय तावन. तुमकां मतीक उजवाड दिना जाल्यार तुवें एज्युकेशन करचें खंय तावन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर देवाचें तुज्या जिवितांत काम नातलें जाल्यार तूं आज ह्या पैकी हांगा तूं बसून आसो नाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी वळखून काडी आज देवाक वळखून काणी गेला लोक परत. देखून अलिपुरा गडितां घडोवंक देव असलें गडितां बिलकूल करूंक सोडिना, पूण मनशाच्या पथका वरवीं मनशाच्या खोटेपणा वरवीं देवाक विसरल्ले वरवीं ती गडितां ऑटोमॅटीक घडती आसात आनी ती घडोवनूच आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मुखार सांगता पळया. आनी म्हजो क्रोध तांचेर पेटतलो आनी तांकां ग्रासलो, पूण तुका हांव एक व्हड रास. म्हजे मात देवा सांगत आसा न्हय. प्रेज द लॉर्ड. आज संवसार कितेंय करूं दी, जर तूं देवा ते आसा जाल्यार तुजें कुटुंब तुका एक राष्ट्र करून दवरतलो देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुज्या भुरग्यांक नासांतलो राखतलो, वायटांतलो राखतलो, खोटेपणांतलो राखतलो, तुका एक राष्ट्र करून दवरतलो. हे मैजेक दिल्ली बसवणी आज म्हाका आनी तुका दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून हांवें सांगलें न्हय सुरूच आज आमी पातयेनेचे साकर जावन रावचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 4 टायपाचे सेवा करतले आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पयिल्लें पळय, जायतो लोक आज देवाचे भक्तपण आदारता. भक्तीपण आदारता. प्रेज द लॉर्ड. आतां पळय नव्या नागपुराच्या लोकांक ताका तसं भक्त म्हणटात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते सांगता भक्तीक, पूण जेजूच्या कोणी भक्तीक नाही. प्रेज द लॉर्ड. आमी जेजूच्या भक्तीक नाही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमी जेजूचे सीस जावन आसा. भक्तीक आनी सिसांक फरक आसा. प्रेज द लॉर्ड. भक्तीक जावनूच उरतात. सीस आसल्यार सीस जावन आसल्यार तांकां देव आपोस्तल जावन विसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पयलें जेजू 12 जाणांक सीस जावन विसता. सिसांक 3 वर्सां ट्रेन दिता, पूण जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत तांकां पेंतेकोस्ता दीस आपोस्तल जावन मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सीस आसतना तेदे फाटल्यान तांणी खंय करूं ना, पूण आपोस्तल जातना जायत्यांनी तांणी बरेंपण केलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजून केल्ली हर एक कामां संवसारांत त्या आपोस्तलांनी केली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कित्याक जेजू तांचे सांगता दीस आनी रात वावुरतालो. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी जेजूचे भक्त जावचे नाका, आमी जेजूचे सीस जावया. सीस जावन तुमी मुखार ट्रेन जाल्यार तुमकां आपोस्तल जावचे अवकाश आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे हर एकल्याक म्हाका आनी तुका हर एकल्याक आसा. द नेक्स्ट लेवल अनॉयंटिंग ऑफ द होली स्पिरीट. तूं कसो आसाय? काली मागणे मात करताय गे. प्रेज द लॉर्ड. या देवाचो साकोर जावन थोडे साकोर आसात. साकोर हांव देवाचो साकोर म्हणटात. साकोर जावनूच उरतात. तांकां दुसरे मुठलें अनॉयंटिंग मेळचे चान्स ना. प्रेज द लॉर्ड. भक्त जाल्ले भक्त जावनूच आसतात. ताचे की मुखार वचून तांकां जायना. ते भक्त जावनूच उरतात. पूण सीस जाल्ले मात्र आपोस्तल जातात. आपोस्तल जाल्ले मात्र जेजू सांगता जियेतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमकां हर एकल्यांक जेजूचे सीस जावंक आपोवणें दिलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी जेजूच्या भक्तीक न्हय, बगर आमी जेजूचे सीस जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देखून आम्ही दिसान दीस वाडोवन वचचें. झकारिया पुस्तक सांगता 12वो अध्याय 10वें वाक्य. झकारियाचें पुस्तक 12वो अध्याय 10वें वाक्य आमकां सांगता. झकारिया चॅप्टर 12 वर्सेस 10. झकारिया 12:10. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पळया तें उतर आमी आयकुया. झकारियाचें पुस्तक 12वो अध्याय 10वें वाक्य. कोणाक तुमकां मेळ्ळ्यार तुमी वाचयेत. 12:10. पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुसलेमाच्या निवासांचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो ओतलो. पळयात, पूण दाविदाच्या घराण्याचेर. आमी दाविदाच्या घराण्याची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेरुसलेमाच्या निवासी. आमी जेरुसलेमाचे निवासी म्हळ्यार आमी नव्या जेरुसलेमाचे निवासी जावन आसा. त्या जेरुसलेमाक वचचें. संवसारांचे जेरुसलेम म्हजें आनी तुजें कुटुंब आनी सर्गींचे निवास तें जावन आसा आनी एक जेरुसलेम. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आतां तो कुटुंबान जियेताय जाल्यार तें एक धाकटें जेरुसलेम. त्या जेरुसलेमांत शांती आसूंक जाय, समाधान आसूंक जाय, मागणें आसूंक जाय. खंयचेय देवाक मानवरांतलें आसूंक नजो. नितळजिनी निर्मळजिनी जियेल्यार मात्र तुजें कुटुंब जेरुसलेम जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तें जेरुसलेम तुमी संवसारांत बरेंकार जियेल्यार नेक्स्ट सर्गींचे राज त्या जेरुसलेमाक, नव्या जेरुसलेमाक आमी वेता. देखून म्हणटा पळय, दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो तुमचेर हांव ओतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सदांच देवाची दया आमचे वयर आसतली. देवाचो आत्मो आमचे वयर आसतलो. तो मागण्याचो आत्मो आमचे ते आसतलो. आमकां पुरासाण जावचें ना मागणें करतना. आमकां न्हीद येवचें ना मागणें करतना. पवित्र पुस्तक वाचतना आमी खंडीत जावन देवाची भुरगीं वयस जाल्यार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पयलें पळया, आमी फस्ट कोणाचें, आमी देवाचें भुरगीं. तुमी म्हणटा सगळीं आमी देवाचें भुरगीं. वय की न्हय? देवाचीं भुरगीं गे सगळीं भुरगीं न्हय. तुमच्या कुटुंबांनी ल्हान भुरगीं आसल्यार तुमी तांकां व्हडलें हाड खाण दितात गे. हां, ल्हान भुरग्याक कालें दितात. दूद नाजाल्यार ग्रायंड करून पेज गी आनी कालें बरें दितात न्ही गे. तुमी देवाचे भुरगीं जावन तशेंच उरतात गे. मागीर कशें देवाचे भुरगीं जावचें? देवाचे भुरगें जावन नॅक्स्ट लेवलाक आमी वचूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. तुमी कशें यूथ पळय, तरणाटी भुरगीं 11-12 जाताना बरें हाड खाण खावंक जाता, सगळें खावंक जाता. तशेंच आमकांय व्हड जाताना देखून आमकांय प्रायेक पावताना आमकां क्रीज म्हणून दितात. तें लेवल आमचें नॅक्स्ट लेवल एनॉयंटींग. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण त्या भुरग्यांक पळय क्रिस्म दितना क्रिस्म काल म्हणून करता ना थोड्यांक. बेश्टे तरी क्रिस्म कान घेता जाल्यार इल्लीशी दोतोन शिकयता. पवित्र आत्मा तांच्या जिवितांत कशें काम करता तें आमी त्या भुरग्यांक समजून सांग. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तें नॅक्स्ट लेवल आमचें. ते जाल्यार ती भुरगीं नात मागीर ती देवाची भुरगीं न्ही, ती देवाचे शिस जातात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेन्ना भुरग्यांक आमी बौतिस्म दिता ती जाल्यार देवाची भुरगीं जातात. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना तांकां क्रिस्म दितात ती देवाचे शिस जातात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तरी शिस जावनूच उरतात लास्ट मुसरी. व्हडली शिस जावन उरल्यार बरें. देवाची भुरगीं जावनूच उरल्यार तेंत दूद कान देखून आमकां पवित्र पुस्तकाची जायती समजून येना. चड आनी चड आमी पवित्र पुस्तक वाचिना. मागण्या जाल्यार 100 कडेन जाल्यार धांवता. पूण कितलें भितर येता तें आमकां कळीत ना. देखून आमी समजून काडूंक जाय. पयलें आमचें फस्ट आमच्या जिवितांत पवित्र पुस्तक स्थान मान दिवचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक वर तरी दिसाक तुवें तुजें बायबल तूं वाचिनाय जाल्यार तुवें सिसाचे दर्जाकान घेवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. तूं जेजूच्या भुरग्यां मात जावन उरताय. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां वाडोवंक जाय गे. आतां तुमच्या भुरग्यांक एक 7-5 वर्सां LKGंत बसयल्यार कशें जायत? एकच वर्सांनी तुमी पाद्र्या पाड्यान व्हरतात काले वांजेल रजार करूंक. आतां कालेंगी जालां हांव शिकना पळया म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. आतां तुमी इतलो व्हड प्रायज जाल्यार आजुनूय देवाचे भुरगींच म्हणटा जाल्यार तुमकां खंय व्हरून वांजेल रजार करचें? चिंता तुमी. सत जाल्यार सत म्हण्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमची भुरगीं हर एका वर्सा शिकून वयर 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 वचूंक जाय. डिग्री जायचे, डबल ग्रॅज्युएशन जायचें. तुमकां ते जाल्यार बारी संतोश. पूण तुमचे विशयान देवाक तुमी आज 50-60 वर्सां जावन आजुनूय LKGंत बसल्या भुरग्यां बरी आसात जाल्यार तुमी देवाचे भुरगीं म्हणटा जाल्यार तुमचें एनॉयंटींग खंय पावलां? तर आमकां ह्या संवसाराक धाडल्या देवाक कितलें बेजार जायनाका? हॅलो. प्रेज द लॉर्ड.
खंय आसा आमी हें जिल्लेशें चिंतून पळया. ही सत गी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कशें तुमची भुरगीं वाडवळ जावन बरें एज्युकेशन जावन हायर लेवला पावचें म्हूण तुमकां आशा आसा गे, तशें तुमचे भशेन देवाकी आशा आसा म्हजीं भुरगीं दिसान दीस आत्मीक तरान वाडोवन पवित्र पुस्तकां वाडोवन व्हड व्हड जावन म्हज्या सांगाता जियोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जाका देवा जेजूक तितलीच आशा आसा म्हज्या आनी तुज्या विशयी. देखून हांगा सांगता सामुएलाचें पयलें पुस्तक 3 अध्याय 4 वाक्य. 1 Samuel chapter 3 verses 4. सामुएलाचें पयलें पुस्तक 3 अध्याय 4 वाक्य. थंय पळया कितें सांगता. तेन्ना सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसा. ताणें एटलिस्ट हांव हांगा आसा म्हळें. आमकां काय कितले पटी देवान आपयलां कोण ना तुमचें नांव काड न्ही गे. आपोवना गे. 100% आपयलां. खंय आसाय म्हणून तुमी जापूत दिवन आसतले. मांद्रेर गरोवन आसल्यात गी आनी खंयच्यान बिजी आसल्यात गी कोणाक गोत. पूण जेन्ना सामुएलाक देव आपयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी तो धांवता. कोणें ताच्या धनयान आपयलें कोण ते दाळा प्रवादी आसलो एली. प्रेज द लॉर्ड. धांवलो तो म्हणटा आले हांवें तुका आपोवना परतेक वचून न्हिदे. प्रेज द लॉर्ड. परतेक देव आपयता सामुएल सामुएल. आले हांव हांगा आसा. परते धांवता. आपयलें की तुवें ना हांवें तुका आपोवना. तिसरे पटी म्हणटाना ताका कळटा ह्या भुरग्याक देव आपयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जेन्ना म्हणसर आमचें जिवीत संवसारांत बिजी आसा, जेन्ना म्हणसर आमी संवसाराच्या ह्या हातूं आवाजांत आमकां देवान उलयल्लीं उतरां एके पटी आयकूंक आयकना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी खंय वाट चुकोवन वेता. आमी म्हाका काय कितले आपयले आसतले, कितले देवान म्हज्या फाटी पडला, कितलीं वर्सां 33 वर्सां हांवें तें आयकूंक उतरां. म्हाका गोतना देव उलयता म्हूण म्हाका गोताय. असले पळय संगती घडटात. पूण मस्त जाणांक कळना देव आमकां आपयता म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कळ्ळें. क्लियर सांगता म्हज्या भावा आनी भयणी. नेहमिया प्रवाद्याक प्रत्येक फाटी या पयल्या अध्यायाक आमी फर्स्ट नेहमिया पळया. नेहमिया कितें करता म्हणून 8 अध्याय 9 अध्याय chapter 1 verses 8 and 9. पयलो अध्याय वाक्य 8 आनी 9. नेहमिया प्रवाद्याचें पुस्तक पयलो अध्याय 8 आनी 9 वाक्य. तेन्ना सर्वेस्परान ओके पळया. नेहमिया chapter 1 verse 8 and 9. देवाचें उतर. एक उतर तुमी जाय जाल्यार बरोवन काडया. बारी पावरफूल उतर. आज आयकोन मात हांगा सोडून वचनाकात. नियाळ करा घरा वचून. तुमचें कॉल कितें, तुमी कोण, तुमचें आयडेंटिफिकेशन कितें आसा, तुमची अस्मिताय कितें आसा, सगळें हें उतर दाखोवन दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. chapter 1 verse 8 and 9 पळया. पूण तुवें तुज्या सेवका मैजेक दिल्ल्या उतरांचो उगडास दवर. कसो मागता पळय नेहमिया. प्रेज द लॉर्ड. मैजेक कितें देवान सांगलें ती उतरां काडटा. आतां ही उतरां नेहमियान काडीचें जाल्यार ताणें तें नियमशास्त्र वाचलां म्हूण जालें न्ही. नाल्यार ताका कशें घालचें. प्रेज द लॉर्ड. तो पळय वर्ड ऑफ गॉड क्लेम करून मागता. पळय वर्ड ऑफ गॉड क्लेम करता. पूण तुवें तुज्या सेवका मैजेक दिल्ल्या उतरांचो उगडास दवर. तुवें म्हणलें तुमी विश्वासघात करशात जाल्यार हांव तुमकां राष्ट्रा मदें धुस्पटायतलो. विश्वासघात. आज मस्तू काजारी जोडी विश्वासघात करतात. काजारी दादली बायलां थंय दुसऱ्या कान घेवन आनीक बायल थंय आसून घोव थंय आसून दुसऱ्या कडेन संबंद दवरून जिवनची कितलो गी लोक आसा. प्रेज द लॉर्ड. पळया सत्य. पूण तुमी म्हजे परतून म्हजे आदेश सत्र्यान पाळशात जाल्यार तुमी आकाशाच्या शिमा पर्यंत शिंपडून आसल्यारय हांव तुमकां परत ते एकठांय करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खंयच्या गल्फ राष्ट्रांनी खंय अमेरिकांत खंय इराणांत खंय तुमचो लोक आसल्यारय तुमी जर देवाक विश्वासपण राखता जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक खंय आसल्यारय तुमचे जंय फाटीं हाडटलो जेजू. प्रेज द लॉर्ड. दॅट इज द प्रॉमीस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 खंय आसल्यारय पळया
शिमाच्या मुळे तुम्ही आकाशाच्या शिमापर्यंत पावल्या रे परतून शिंपडून असल्यारी हांव तुमकां परत एकठांय करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून हांवें सांगचें, कोणी नाश जायना, कितेंय गडबड करची नाका. आमी परत देवाक अर्घ दिया, देवाची स्तुती करया, देवाचें उतर आयकोवया आनी मागणी करया, प्रार्थीत करया. खंडीत आमच्या भुरग्यांक कोणीय तुमच्या कुटुंबाचे असल्यारी तांकां देव फाटीं हाडटलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 हांव तुमकां परत एकठांय करतलो. म्हज्या नांवाच्या वस्तेकाचेर पळया, हांवें विसलेल्या जाग्याक हांव तुमकां हाडटलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर आमची जिणी परिवर्तन जाल्यार, जर आमी देवाच्या सांगाता जियेता म्हणून आमी एक निर्धार काण घेवन कोटी आशा आकांक्षा, कोटीची दोळ्याची भुलवणी या फुसलावणी, ती कुडीची ओडणी आमी पयस करून जेजू सांगता देवा खातीर आमी जियेता जाल्यार जेजू सांगता आमी जियेतल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी खंय गेल्यार जावंक पुरो तुमची भुरगीं देवाक विसरून गेल्यान, जावंक पुरो तुमची देवाक मान दिनात भुरगीं, जावंक पुरो तुजी भुरगीं देवाचे सारक्या रितीन आराधन करना, पूण जाल्यार तुमचे खातीर देव तुमच्या भुरग्यांक खंय असल्यार फाटी हाडून तुमच्या हातान दितलो. प्रेज द लॉर्ड. दिस इज द प्रॉमिस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखून कांय कंत करूं नजो, मंड बडोवं नजो, देवा कडेन मागचे आनी 25 कडेन वचून सांग नाका म्हजो पूत तशें करता, म्हजी तुमचे घरांतले दूद वन माडाच्या मुळाक गोती नाकात, मर्याद तुमचीच चलची. एका मनशा कडेन सांग नाकात, गरज ना सांगचे, तुम्ही मागा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. थोडे पटी आमी युथांच्या पुरा कावन्सिलिंगान घेतना आवय बापूय हाडटात, आवय बापूय हाडटना 25 कडेन तांकां वयल्लें आसता, ती आयकनात. मागीर तुवें थंय येलें काल जालें, म्हाका तुवें त्या चर्चीन येलें, त्या रितीरे केलें, आ रितीरे केलें, काल जालें. केदाळय तशें करनाकात. तुमी देवा कडेन मागा, देव तुमकां कोणाक एक मनशाक ह्या जगाक धार्मिका दाखोवन दितलो. थंय मात्र वरा, थंय एकच कडेन येल्ल्या बरा तुज्या भुरग्यांक थंय सुटका मेळटली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमी कितें, आमी ल्हान आसतना कितें आमकां आवय बापाय खंय व्हरता थंय येताल्या. आतांची भुरगीं तशीं न्हय. आल्लो भावार्थ तुमच्या भुरग्यांक सोगडे नाकात, 25 कडेन व्हरनाकात, कावन्सिलिंगा मागण्याक व्हरनाकात. प्रेज द लॉर्ड. खंय देवा कडेन मागा, मागा. खंडीत जावन एक दीस नाल्यार एक दीस तुजे भुरगे तुज्या घरा तुज्या सांगाता फाटीं आसतले. प्रेज द लॉर्ड. दॅट इज युअर फेथ. तो तुजो भावार्थ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून तुजे अभिषेक, तुजें एनॉयंटींग तशें जावन आसा. मगाच्या भावानी माथ्यो वचो बांदेल 9 अध्याय 30 आनी 7 वाक्यां. मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 37. जेजू ह्या विशयान कितें सांगता पळय. जेजूची उतरां माथ्यवान बरोवन घाल्ली. कित्याक माथ्यवी जेजू शीस जावन आसलो. जेजू सांगता जियेल्लो तो. जेजू काले घाले सगळें ताका कळीत आसलें आनी त्यो संगती माथ्यवान बरोवन घाल्यात. आनी माथ्यव कितें जेजूची उतरां पळया. 9 अध्याय 30 आनी 7 वाक्यां. देखून जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, पिकावळू येतेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेस. वावराडी थोडेस. तुमच्या भुरग्यांक गेल्यार एनकरेज करा, देवाची सेवा करी जेल्ली तरी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी भावार्थान बस आतां आजकाल पळयता आमी खंय पुरा रेतीरे घेता, खंय पुरा मागणें चलयता, थंय पुरा युवजनांक देव विसरून काडटा. आपोडटा तांकां, सुटका दिता युवजनांक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्घां तुका समियां जेजू, होगला तुका समियां जेजू, वंदन तुका समियां जेजू, आराधन तुका समियां जेजू, हर्षितांव तुका समियां जेजू. हालेलुया. एफेसकारांचें पत्र सांगता 1 अध्याय 18वें वाक्या. एफेसियन चॅप्टर 1 वर्स 18. एफेसकारांचें पत्र 1 अध्याय 18वें वाक्य आमकां अशें सांगता. देवाचें उतर आमी पळया. सा पावल ह्या विशयान कितें सांगता. जेजूची उतरां आमी आयकल्ली आतां. सा पावल कितें सांगता. तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडल्यात आसतना, आतां इल्ले तरी तुमी रेतीऱ्यो कर, मागणें कर, तुमचे दोळे उगते जाल्यार देखून तुमी मागण्याक येतात. नाजाल्यार तुमची शिमटी धरून घेवं कोणाच्यान जावंक जायना. हय न्ही. खंय घे तुमकां अंतस्करणाचे दोळे. म्हजे दोळे अंतस्करणाचे दोळे उगते जाल्यार मात्र म्हाजो हांगा आसा. नाजाल्यार हांव खंय घे संवसारांत खोटेपणान बुडोवन आसता आजुनी. प्रेज द लॉर्ड. एका टायमार बुडोवन आसलो, थंयच्यान म्हाका उखल नाटलो त्या गटारांतलो. पळय आज अंतस्करणाचे दोळे उगडल्यात आसतना देवान तुमकां कसल्या भरवशाक व्हरून पाविल्यांत म्हणून तुमी समज जाय. प्रेज द लॉर्ड.
तुमकां एक बरवशाक पायला, तुमकां भावार्थ आसा, तुमकां बरवस आसा, त्या बरवशाक तुमकां पावयल्यान आपल्या परजेक म्हूण तयार केल्ल्या खेदे वर्त्या ग्रेस्तगायच्या दायजान तुमकां वांटेली केल्यान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां तुमी ह्या संवसारांत तुमच्या आवय बापायच्या जाग्याचे वारीसदार न्ही, सर्गींच्या राजांत असल्या बापाचे ताचे कितें आसा ताचे वारीसदार तुमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. संवसारांतले एक दीस नाश जावन येता, तुमी विकून येताले आनी काल येता, तें तुमच्यान विकूंक जायना, तें तुमकां परमनंट जागो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हांगाचे घिसड आस्तवादीक थंय आसतली, हांगाचे घिसड भाऊ भयणी थंय आसतली, हांगाचे घिसड आमकां कुटुंबाची थंय आसतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आपणाचेर पळया, वर्त्या ग्रेस्त काय दायजान तुमकां वांटेली केला म्हूण तुमकां कळत जाय. आपणाचेर भावार्थ दवरतल्या ते तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेश्ठ म्हणून तुमी जाणा जाय हेंच म्हजें मागणें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तर तुमकां कितें पुरा देवान तयार करून दवरलां. गीत आसा न्ही, कन्नू काणलिಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. आमच्या दोळ्यांनी पळोवना, कानांनी ऐकवना, आमच्या काळजांत ते येदोळ भोगूंक ना, कितें पुरा तयार करून दवरला म्हाका आनी तुका देवान त्या सर्गींच्या राजान, त्या नव्या जेरुसलेमान, त्या जेरुसलेमाच्या वाटेर हांव आनी तूं आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमकां संवसारांत धाडिल्ले आमकां नाश जावच्या खातीर न्हय, बागार यथेश्ट मापान आमी ह्या संवसारांत प्रतिफळ दिचे, देवाची भुरगीं मात्र न्हय, देवाचे शिष्य जावन आमी जियेचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून देवाचें उतर सांगता म्हाका हेब्रेवांक बरयलें पत्र 13वा अध्याय 5वें वाक्य. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत 13वा अध्याय 5वें वाक्य देवाचें उतर आमकां सांगता. हे हर एक उतर आज तुमी बरोवन जरासो नियाळ करा, घरा वचून नियाळ करा. पळया कितले तुमच्या जिवितांत प्रभाव पडटा. पळया तुम्ही आज आसले बरी फाल्यां बिलकुल आसनात. हाच्या की वरते हायर लेवल एनॉयंटिंग देव तुमकां हें उतर वाचताना दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं दी. दुडवाच्या फाटल्यान धांवनाकात, दुडू तुमच्या फाटल्यान धांवनायचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 जी पळया तुमच्या लागीं कितें आसा तितल्यान तुमी दादोश जाया. कोंकणीन ते गाद आसा, कितली मांद्री आसा तितल्यात ती कोत्ता तुमकां. पळया प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी म्हळ्या मुखार कितें सांगता, देवानच म्हळा हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोडून घालचो ना. यो प्रॉमीस. खंयच्याय परिस्थितीर तुमी वसा, देव तुमकां सांडचो ना, देव तुमकां सांडून घालचो ना. प्रेज द लॉर्ड. बिलकुल सोडचो ना. आमी चिंताव आमी पातकी देखून देवान सोडला म्हणून, पातकी जाय आसल्यार चड लागीं आसा देव ताका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पातकांतावन भायर काडूंक तुका प्रयत्न करता, एक नवें जिवीत दिवंक तुका प्रयत्न करता, एक नवें प्रत्येक जावन तुमच्या जिवितांत प्रॉस्परिटी समृद्धीचें जिवीत देव तुमकां दिवंक आशेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. 2 Corinthians chapter 10 verse 9 सांगता. कोरिंथकाराचें दुसरें पत्र 12वा अध्याय 9वें वाक्य. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. सांबाळूची थोडी उतरां भिरंकूळ आसात. पळया प्रेज द लॉर्ड. पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका 3 पटी मागलें. ताका पाटीन दुखा म्हळ्यार तें टेंटकलचें काम, ते दोरी वटचें टेंटकलचें बळादीक एकदम बरादीक काम करतालो सांबाळ. ताका पाटी तें दूख आसली, मस्त पटी मागलें, 3 पटी ताणें मागलें. पूण देवा तावन एकच जाप आयली जेजूतान, म्हजी कृपा तुका पुरो. एक पटी आमचे ते असले पिडा शिडा काडूंकूच काडिना देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक काडूना? तुवें अहंकार पडचें नाका, तुवें गर्वाक पडचें नाका. देखून थंय म्हणटा पळया सगळी म्हजी सकत कित्याक मनशाची अस्कत काय म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्ती करचे खातीर म्हज्या अस्कत काय वडवीक हांव कुशेन सांगता. अस्कत काय वीकनेस आमचे. प्रेज द लॉर्ड. हर एकल्या थंय अस्कत काय आसा, वीकनेस आसा. हर एकले कितले मागे भाग्यवंत जिणी जिवंक गेल्यार पातकान पडटात गॅरंटी. प्रेज द लॉर्ड. पूण देवाची कृपा आमकां पुरो. प्रेज द लॉर्ड. ती कृपा म्हाका हो कृपेचो काळ आतां. गरज म्हळ्यार दुखाचो काळ न्ही, कृपेचो काळ.
कृपा मेळोवंक कशें सांपावलूक पळय जेजून सांगली म्हजी कृपा तुका पुरो देखून आमकां इतल्यांत जेजून म्हळ्यार पुरो म्हजी कृपा तुका पुरो म्हजी कृपा हांवें तुका दिल्या तितले तुका पुरो म्हण तें आमी जोडकान गेल्यार आमी संवसारांतले भाग्यवंत आमी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जेजूची कृपाच आमकां पुरो आमच्या जिवितांत खंयच्या पातकांत पडल्यार कोटेपान पडल्यार थंयच्यान भायर येवंक जाता खंयच्या पातकांत पडल्यार थंयच्यान भायर जाता कित्याक देवाची कृपा म्हजे वयर तुजे आसल्यार खंडीत आमी बचाव जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून हे 40 देवान आमकां दिल्या कृपेचे काळवो जाता तितली कृपा आमी जोडकान घेवंक प्रयत्न करया टायम वेस्ट करनाकात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया खंयचेय ते TV ऑन करूंक वचनाकात TV ऑन केल्यार सगळो दीस ते मागणे घालून पळोवच्या बदला केल्ले मागणे करूंक शिका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पळया गरज खंयचे जाय तें पळया पूण सडन सड मागणे करूंक शिका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देखून निमाणे एक उतार जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14 जोन्स वांजेल पयलो अध्याय 14वें वाक्य देवाचें उतार आमी पळया हें कितें सांगता जेजू आमकां जेजूचें उतार देवाचें उतार पळया फस्ट सांगता पळया एक हो शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो जेजू देवा ते शब्द आसलो म्हळ्यार देवाचें उतर मास जालें प्रेज द लॉर्ड आनी तो शब्द आमच्या मदें जियेलो कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताची महिमा ताची कृपा आमचे वयर आसली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक साजल्ली प्रेज द लॉर्ड ती महिमा आमचे वयर आसा आमचे भितर आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मैसे तंबांत वचून मागणें करूंक येता आसतना एक दीस तो त्या देवाची महिमा मैजे थंय आयली आनी देवाची महिमा मैजे वयर रावली आनी देवाची महिमा त्या तंबांत भरली आनी तंबांत इतली मैजे देवाची महिमा भरली की मैजेक ती महिमा कान घेवन त्या महिमे भितर रिगोंक ताच्यान जालें ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेन्ना आमी सोमया सांगता जियेता सोमी आमचे सांगता आसतना सोमयाची महिमा आमच्या भितर आसता सोमयाच्या महिमा आमच्या वयर आसता आमी ज्या घरांत रावता तें घर सगळ्यान देवाच्या महिमेन भरता त्या घर मात्र न्ही देवाची महिमा तुमच्या पाक्यातान परजळटा त्या पाक्यातान उबो येता कोणून तुमच्या लागीं येवचो ना दुस्मन तुमच्या मुखार येवचो ना खंयची तूं कोटी सकत तुमच्या येतना कित्याक तुमी देवाच्या महिमेन भरल्यात आनी देवाची महिमा तुमचे थंय आसा हालेलुया आसता तुमची घरां महिमेची घरां जावं दीत देवाची महिमा तुमच्या मारिफात त्या घरांत येता तुमचे थंय ती वस्ती करता तुमच्या कशें मैजेचेर ती वस्ती करताली तशें मैजेच्या माथ्या वयर ती महिमा आसली कशी देवाची महिमा तंबांत आसली तंबाच्या वयर सगळी महिमा भरून गेल्ली लोक सगळो अजाप जालो लोक सगळो सरपडलो पांयां तळा त्या देवाची महिमा पळोवन लोक सगळो विस्मीत जालो तुमचे ते महिमा पळोवन तुमच्या घरांत महिमा पळोवन देव सगळो विस्मीत जातलो आनी ही जाल्यार निसा की जेजूची सीस जावन आसात देखून देवाची महिमा तांचे थंय दिसता म्हणून लोक एक दीस तुमचे भशेन उलयतलो विच इज द बेटर थिंग प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून देवाच्या महिमेंत आमी आसा सगळीं उबे रावया आज आमी सगळीं ह्या संवसारांतल्या शांती समाधाना खातीर मागया इराणा खातीर मागया इराकान जायते अटॅक जाता मागया आनी इज्रायला खातीर गाजा खातीर फालिस्तिना खातीर लेबनॉना खातीर इज्रायला खातीर आनी तशें युक्रेन आनी रशिया खातीर आनी सगळी गल्फ राष्ट्रां खातीर आमचे हात उबारून एक घडी भर मागया हालेलुया 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 हिराला खबा बाबा 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 तुझी महिमा येऊ दी जेजू सगळ्या संसाराचेर तुझी महिमा परगट जावं दी तुझी महिमा परगट जावं दी जेजू तुजे संगता जियोंक तुझे थंय जियोंक जेजू आमकां कृपा दी आदार दी शंदर बाबा बारा खल बरदग शंदर बरे करबल रखल चीजा थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरी 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 महिमा 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 तुका जेजू हालेलुया 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 तुमच्या सगळ्या गरजां खातीर मागा तुमच्या कुटुंबा खातीर मागा तुमचे भुरगीं कोणी तुमच्या कुटुंबाची कोणी भायल्या गांवांनी आसा जाल्यार तांकां राखा तांकां देव सबितान राखून व्हरतलो सांबाळटलो चिंता करनाकात खंत करनाकात बेजार करनाकात सगळें देव ते पळयता म्हणून भावार्थान पातयेया विश्वासान पातयेया सगळ्यांक जेजूच्या पांयां तळा भेटोवन दिवन तांचेर पवित्र आत्म्याचें मजत दिवचे खातीर मागया
ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭುವಿಯಲಿಲ್ಲ. Yes, Lord. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆದರ ಇಲ್ಲ. Yes, Lord. ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನಾ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭುವಿಯಲಿಲ್ಲ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನಾ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. थँक यू जीसस. तुम्ही सगळ्या तुझ्या पायांतळा भेटून दिता हांगा आज हजर जाल्ल्या म्हज्या भावा भयणी. जेजू तुझ्या पवित्र अमोल इकरागत रियकलांच्या माथ्या तळता पायाच्या तळमिसर कान घेता जेजू. कित्याक तूं एकलो मात्र देव. तुजे इतलो बरो देव दुसरो कोणी ना. तुजे इतलो मोगाळ देव दुसरो कोणी ना. तुजे इतलो म्हजो भक्षण असो देव दुसरो कोणी ना. सोमिया तुजेर हांव विश्वास दवरता. तुजेर हांव भावार्थ दवरता. हे सगळ्या म्हज्या भावा भयणी तुका समर्पण कर दिता. तांची मागणी तुका समर्पण कर दिता. तांच्या भुरग्या मळान तुका समर्पण कर दिता. तांच्या भावा भयणी तुका समर्पण कर दिता. हर एक बाबा हर एक आमचे कुटुंब जेजू तुझ्या आशीर्वादान भर जेजू. वाईटाचे सत्य सगळे पळापळ घेऊन दी. हर एक वाईट सगत दुष्टाची पदवी सगळी माटमंत्रा पिदिस्पना नाडीकडीची सगत तांच्या कुटुंबातून बाहेर वसून या वेळा. इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट I command each and every the spirit in the name of Jesus Christ. Every sickness हर एक पीडा शडा जेजू तुझ्या नावानं बाइंड करता ब्रेक करता ते तुटून पडून या वेळा. जेजू त्यांचे जीवित तुझे मंदिर जाऊ दे. तुझी महिमा त्यांच्या भितर असू दे. तुझी महिमा त्यांच्या वैर असू दे. तुझी महिमा त्यांच्या घरात असू दे. तुझी महिमा त्यांच्या कुटुंबात असू दे जेजू. हालेलुया. थँक यू जेजू. ನನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ. ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು ನೀ. ನನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ. ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸೋಣಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸುನಿ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ.
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸು, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ದೃಢವಾಗಲು, ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸು. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ನಡೆಯಲು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸು, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ದೃಢವಾಗಲು, ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸು. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭುವಿಯಲಿಲ್ಲ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆದರ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿನ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭುವಿಯಲಿಲ್ಲ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿನ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭುವಿಯಲಿಲ್ಲ, ಎಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆದರ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿನ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭುವಿಯಲಿಲ್ಲ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿನ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ